नमस्कार येवकार, आम्ही असा आता पणजे हांगासर आणि आमच्याकडे हा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि तुम्ही जाणा आता गोंयान काजू येयले, काजू लागले आणि पयलो जो ज्यूस मेळटा तो म्हणजे निरो. हे तुम्ही पळयात. सो हे अवेलेबल आसा आणि आमच्याकडे असं सेल्फ एम्प्लॉयड. बाबू नाव कितें तुमचें? रायन फर्नांडीस. खंयच्यान आयले तुमी? आम्ही पेडण्या न्हयबाग. हय. हो वेवसाय करपाचो कारण आनी कितें? कारण म्हटल्यार लायक सिटीनी लायक चडशे फावटी तुका हो ज्यूस पिवपाक मेळना आनी हो लायक वर्सान फकत सिजनल आसता. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे पासून आसता. सो लायक सिटीजान कोणाकूच पिवंक मेळना चान्स म्हणटकूच लायक हांवें डिसायड केलें की लायक दीस इयर लायक सिटीजान लायक सेल करतलो म्हणून एटलीस्ट लायक सगळ्यांक ज्यूस हो टेस्टूय करपाक मेळलो आनी पिवपाकूय मेळलो. सो लायक एवरी डे लायक वन जंक्शन लायक सिटी घेवन लायक पेंजीम, मारगांव, वास्को देन म्हापसा एवरी डे इवनिंग टायमार आसता. सो समज तुमकां जाय जाल्यार लायक इवनिंग टायमार जाल्यार एवरी डे म्हापसा अवेलेबल आसता. पणजे आयज तुमी येयले आतां पणजे? आयज पणजे येयले कित्याक कालूय आमी पणजे हिंगाच येयल्ल्यो. सो लोकांचो रिस्पॉन्स जाल्लो की तुमी आयजूय परत या म्हणून एवरी डे राव म्हणटा पूण एवरी डे पॉसिबल जायना तें. सो ताका लागून वन डे लायक आमी एक रूट करता. ओके. कशी बॉटल अवेलेबल आसा ही? वन बॉटल 150 रुपीज लिटर. हय. आणि टेस्ट मातसो दाखयता टेस्ट कसो आसा तो? ओके. हे टेस्टिंगाक तुमी दिता पयलीं? हय हय. टेस्ट केल्या उपरांतूच कस्टमर हॅपी जाता. सो तो एक जाल्यार दोन घेता मागीर. हां. सो आनीक सांगा हेच्या बद्दल कशें काडटा आनी कितें तें? ज्यूस लायक आमकां ते लायक फ्रेश कॅज्यूस लायक कलेक्ट करचे पडटात. देन मागीर ते पांयान मोवन मागीर आमचेशीन लायक मशिनरी आहा. सो तितून आमी ते स्क्वीज करून लायक तो काड लास्टाचो आसता तो आमी स्टोर करता आनी लायक बॉटलींनी सील पॅक करून मागीर सेल करपाक. फकत ताका फ्रिजान दवरपा जाय नाजाल्यार तो लायक नॉर्मल टेम्परेचरार पिड्यार जाता. ओके. आनी कितले दीस पर्यंत उरता हें? नॉर्मली 1 डे हरशीं पिवपा जाता एका दिसान. हय. बट 2 डेज तुका दवरपा जाता. ओके. सो 2 डेज पर्यंत उरता हें? फकत फ्रिजान मात दवरपा जाय. ओके. आनी रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो हांगासर? म्हटल्यार आतां म्हाका एटलीस्ट 5-6 डेज जाले हांव ज्यूस घेवन लायक सेल करपाक वयता. बट आजून एकूय कंप्लेंट ना की लायक बरो टेस्ट ना, दिका जो ना, तो केन्ना ना. फकत परत कस्टमर व्हरपा येयले. ओके. आनी हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाचें कारण कितें एक्चुली? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लायक आपलो ओन बिझनस आसता तेन्ना तूं स्वता ओन पात्र आसता. सो तुका कोणाच्या अंडर काम करपाची गरज ना आनी तुका एवरी डे तुजो इनकम रोल जाता. लायक तूं कामाक वयशी जाल्यार तुका मंथली पेमेंट मेळटलो. बट लायक तूं सेल्फ एम्प्लॉयड आसत जाल्यार लायक तुका एवरी डे इनकम येतलो. दॅट इज द मेन रिजन. बट आमी आयकलां तुमी टॅक्सी चलयता म्हणून हेचे? हय. टॅक्सी लायक नाव दीस हो आमचो लायक कॅज्युअल सिजन म्हणटकूच आमी ह्यो 3 म्हयने फूल बिजी आसता. सो आफ्टर दॅट मागीर पावसान बी लायक रेनी सिजन मागीर आमी टॅक्सी रोयता. ओके. काजू आनी कितें आसा तुमचे कडेन अवेलेबल? काजू सद्या आमी फकत निरोच दवरला. ओके. आनी कितें तरी उराक काय कितें तरी? उराक समज ऑर्डर आसा कोणाची जाल्यार आमी लायक सप्लाय करता. ओके. केजी फेणी दवरता? काजू फेणी आसता, मागीर जांबळाचोय सोरो आसता, मसाला कॅज्यू, मागीर आल्याचोय सोरो आसा, जिंजर कॅज्यू, मागीर जिरा अल्कोहोल सगळें आसता. ओके. हे सगळें तुमी करता? आमी ना, आमी सगळे ओन प्रोड्यूस करता. तुमी ओन प्रोड्यूस करता? ओन म्हणजे आमी ओन काडटा तो सोरो. ओके. सो तुमी कितें एवरी डे एवरी लोकेशन आसता डिफरंट लोकेशन? हय हय. आयज पणजे जाल्यार? आयज पणजे मागीर फाल्यां मारगांव वयतलो, मागीर एक दीस वास्को आसता. सो वन डे सगळे क्लियर करता. ओके. ग्रेट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दीस. 150 लिटर. सो तुम्ही पळयता कस्टमर्सूय येवपाक लागले तुमचे कडेन. तशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.